मला मेळ्ळ्या त्या कोमुजाती हें सांगा की सगळ्यो कोमुजाती आता 100% स्ट्रीमलायन करतात. एक म्हणजे फुल टाइम ऍडमिनिस्ट्रेटर दिता आणि सगळ्या कोमुजातींनी रिक्रुटमेंट जी करपाची आहा पळय ती रिक्रुटमेंट करता आणि सगळ्या कोमुजातीचे कॉम्प्युटरायझेशन करता 100%. आयजूच त्यांच्या भितर मिटींग घेतला पण सगळ्यो गजाली म्हज्या लक्षांत आयल्या. तांकां प्रत्येक कोमुजाती कसो पळोवचो स्ट्रॉंग कोमुजात आसा ताका कॉम्प्युटर ऑपरेटर आनी क्लार्क सेपरेटली जाय. त्याच्या खातीर बऱ्योचश्यो कोमुजाती तुझ्या कडेन पयशे आसा आपले ते कॉम्प्युटरायझेशन करपाक तुजो एक प्रोग्राम करचो पडटलो. रिकॉर्ड मेंटेनन्स आणि कॉम्प्युटरायझेशन ह्यो दोन गजाली करपाक जाय. इंडिपेंडंट क्लार्क प्रत्येक कोमुजातीच्या ऑफिसान घालपाक जाय आणि तेंचे रिकॉर्ड सगळे दवरपाक जाय. जे कोमुजातीक सपोर्ट करूंक जाय आमी करता. नॉर्थानूच 75 कोमुजाती आसा तितून रिक्रुटमेंट आसा सगळी रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट केल्या उपरांत कोमुजाती स्ट्रीमलायन जातले आणि ते सपोर्ट करपाक तयार आहा. फंडिंग कॅप वाडे म्हटला कितें ट्रक वाले तेच्यानी म्हाका निवेदन दिला. तांचे म्हणणें आसा की तांचो बिझनेसीस जे आसा जे जे लोक हांगा येवन सेटल जाल्यात ते मोठ्या प्रमाणात ट्रक घेवन तांकां बिझनेस मेळना. तर ते पळयता खंय तरी स्ट्रीमलायन करपा खातीर मायनिंगेन तशें आमी ट्रकांचो स्ट्रीमलायन केल्लो रजिस्ट्रेशन करून मायनिंग ट्रक म्हणून. तशेंच ह्या अदर ट्रान्सपोर्ट ट्रक्स म्हणून स्ट्रीमलायन करतात जेणे करून तांकां इक्वल बिझनेस मेळूंक जाय. फायनान्शियल सपोर्ट कोंबड्या 25 लाखांच्या वयर कितें म्हटलं पावर